attention of the House is drawn on towards to the urgent need to position Goa not just as a tourist state but also as a beach sports tourist destination. Countries like Australia, Brazil and Thailand have successfully promoted beach sports like volleyball, surfing, beach cricket and kiteboarding to attract quality tourists and extend the tourist season. I urge the government to aggressively position Goa as a beach sport tourist destination by identifying beaches like Morji, Marambul, Kalangut, Kolwar and others, creating the best infrastructure and hosting national and international beach sports event. Yes. सभागृहाचे कामकाज 2:30 स्थगित करता. Uniquely positioned to become a premier beach sports destination. With over 100 kilometers of pristine coastline, favorable marine conditions and a globally recognized tourism brand, our state offers ideal conditions for beach and water-based sports such as volleyball, football, windsurfing, sailing, regattas, surfing, kiteboarding and beach cricket. The year-round pleasant climate, scenic beaches like Morji, Marambal, Kalangut and Kolwar and robust hospitality infrastructure enable hosting high-profile events across multiple seasons. International examples such as Tarifa in Spain, which transformed itself into a wind capital of Europe through kite surfing and windsurfing, show how targeted positioning can attract quality tourists, extend the season, and create a thriving sports economy. Goa has already demonstrated its capacity to deliver world-class sporting experiences. We have successfully hosted the Ironman 70.3 Triathlon, Rainforest Challenge, World Table Tennis Star Contender, Beach Volleyball World Tour Goa Challenge. These events are just not competitions, they stimulate high-value tourism, generate employment, benefit allied sectors, and strengthen brand Goa on the global map. Building on these successes, the Department of Tourism envisions expanding coastal sports tourism through developing flagship sailing and regatta events, leveraging Goa's natural and marine advantages, establishing dedicated beach sports infrastructure at identified locations, partnering with national and international sporting bodies for recurring events in disciplines like beach volleyball, windsurfing, and kiteboarding, curating integrated sports and leisure festivals to enhance spectator engagement and extend tourist stays. With the right investments and partnerships, Goa can emerge as Asia's leading hub for beach and coastal sports tourism, attracting participants and visitors from across the globe, much like Tarifa has done for Europe. Positioning Goa as a premier sports tourism hub will require joint and coordinated efforts between the Department of Tourism, Department of Sports and other line departments to align infrastructure, event promotion and talent development. स्पीकर सर, आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान बरे सारखे हे बरोवन धाडला, बरें दिसले. पूण सदा भाशेन त्यांनी ब्रह्मांड आख्खे भोंवडायले, पूण एक्चुअल काही ते सांगूंकूच ना. आसूं सोड. स्पीकर सर, हांव हे सिरियस डिस्कशन हे कित्याक बीच स्पोर्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन करपाची गरज आहा. आयज आमी म्हणटात की टुरिझम म्हणटात ते क्लास म्हणजे बेस्ट ऑफ बेस्ट टुरिस्ट येवपाक जाय, म्हणजे क्वॉलिटी टुरिस्ट येवपाक जाय. जाल्यार क्वॉलिटी टुरिस्ट येतले जाल्यार कशे येतले? आयज खंयचोय आता तुम्ही पळयशात जाल्यार लास्ट टायम त्यांनी रेशो दाखयला त्या प्रमाणे फॉरेन टुरिस्ट आहात ते कमी जायत आहात, एवरी इयर कमी जायत. कित्याक? फक्त आमी कितें दितात तांकां हांगासर टुरिस्टांक? फक्त आमी बिचीस दितात, शेक्स दितात, रिलॅक्सांतला वयतात. सो अदर एक्टिविटीज कांय ना थंयसर. सो आमकां हे कोस्टल बेल्टाक एंटायर कोस्टल जर टुरिझम वाडयतलो जाल्यार वेगळ्या पद्दतीन चिंतपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बीच स्पोर्ट्स बीच स्पोर्ट्स फक्त टुरिझम डिपार्टमेंटूच लागना, हे दोन वेगळे भाग एकीकडे येवंक जाय. आयज टुरिझम डिपार्टमेंट आपले प्रथा पयलीं पासून चालू आहा, रोड शोज, एक्झिबिशन हे चालूच आसा, स्टेट फेस्टिवल्स हे चालूच आहात. पूण टुरिझम ते वयता आसतना हे सायडीन आमचो स्पोर्ट्स आयज आमी पळयतात मेडल एलेक्यू आहले बाब विजयाचे की मेडल्स जे आहा, मेडल परफॉर्मन्स तेचेर आमी पळयत जाल्यार ते मेडल परफॉर्मन्स आहात जे आमी आनी तुमी केन्ना ल्हानपणा खेळोकूच ना तसले परफॉर्मन्स हे आहात, डिसिप्लिन्स आहात. म्हणजे न्यू क्रिएटेड स्पोर्ट्स म्हणजे जर 10 ते 15 टॉप कॅटेगरीज काढले स्पोर्ट्साचे, फुटबॉल, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, हँडबॉल, बास्केटबॉल हे खंय एक्झिस्टन्सूच ना. म्हणजे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक हे करना, पूण आमचे खंय तरी एसोसिएशन फेल जातात काही, आणि हे करता आसतना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाची तितकीच जबाबदारी आसा. आयज आमी पळयतात कित्याक आयज दोन वेगळे पद्दतीन हांव उलयतलो, टुरिझम डिपार्टमेंट आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट. आयज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा आनी म्हाका खात्री आहा ते जस्टीस स्पोर्ट्साकूय दितले म्हणून. आयज
बीच स्पोर्ट्स ह्यो सगळे आख्खे देश संवसारभर बिचार जे बीचीस आहा युरोपियन बीच US हे सगळे बीच स्पोर्टाक चड प्रिफर करता कित्याक स्पोर्ट्सूय जालो फिटनेसूय जालो आनी एंटरटेनमेंटूय जालो. सो आयज आमी गोंया कित्याक टुरिजम एके सायडीन वयता स्पोर्ट्स एके सायडीन वयता. आयज स्पोर्ट्स आमचो गोंयचो कित्याक वाडना 2-3 वेरियस रिजन्स आहा ताका. एक दुसरे स्टेट्स आहा ते व्हडले स्टेट्स आहात आणि गोंया धाकटे स्टेट म्हणजे पॉप्युलेशन आमचे धाकटे. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश UP हे सगळे पयशे जाल्यार इतले भुरगे वर्साचे वर्सा ट्रेन जातात जे आमकां कॉम्पिटिशनाक गोंयच्या भुरग्यांक कॉम्पिटिशनाक थंय मेळनात आनी आमी हेचेर विचारूय करूंक ना. पूण आमी भाग्यवान म्हणटा आमी देवान आमकां ब्लेस केला बरे ब्युटिफूल बिचीस दिवन आनी तो उपयोग आयज मेरेन आमी स्पोर्ट्साक करना. आयज बिचाचेर स्पोर्ट्स कोण खेळटात तमिळनाडू आंध्रा गोवा आणि बाकीचे स्टेट्स बीच स्पोर्ट्स असतात त्यांना आर्टिफिशियल रेंव घालतात ते प्रॅक्टिस करतात स्पीकर सर. सो जर आमकां हांगासर बिचीस इतके बरे बरे बिचीस दिल्यात आणि आमचे गोंयचे भुरगे जर कॉन्सन्ट्रेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कॉन्सन्ट्रेट बीच स्पोर्ट्साचेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो स्पोर्ट्स रेशो आहा म्हणजे ग्राफ आहा तोय वाडटलो. स्पीकर सर आमचे भुरगे सगळे बिचाचेर भोंवपी वचपी म्हणजे खाऱ्या वाऱ्याचे संवय आहा. स्पीकर सर एकूच उदाहरण दिता तेलंगणा एकदा बीच नॅशनल जाल्ले आणि हांव स्वता पार्टिसिपेट जालो बीच व्हॉलीबॉल टुअर सायड आणि रुडॉल्फ सुद्धा व्हॉलीबॉल प्लेयर तेका खबर आहा इंटरनॅशनल प्लेयर केदे व्हडले आसता ते ह्यूज 6.5 फुटाचे भुरगे आसता ऑपोजीट कॅपाक. आणि जेन्ना सेमीफायनल जाल्ली तेन्ना हांव आनी म्हाजो पार्टनर आमी गोंयचे आनी नॉर्मल बिचाचेर खेळटाले प्रॉब्लेम ना. पण जेन्ना इंटरनॅशनल प्लेयर आमच्या फुडें नासले दोनपारचे 1.5 मॅच आसली ते 15 मिनटांनी भायर वयताले बाल देन उदकान तकली बुडयताले धापेताले ताका जायनासले. स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट म्हाका डिस्कशन जाय हेचेर. स्पीकर सर म्हणजे हेचेर कळटा गोंयचे प्लेयर गोंयचे जर बिचाचेर खेळात जर गोंयचे प्लेयर खंयचे वयल्या लेवलीचेर पावोंक शकता. स्पीकर सर टुरिजम आतां हे जेन्ना करता तेन्ना इंटरनॅशनल लेवलीचेर आमकां करचे पडटले. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हणटा माझं एकूच म्हणणं आसा स्पीकर सर तो कितें विचारूंक सोदता ते विचार. स्पीकर सर हे डिस्टर्ब करूंक सोदतात. हांव स्पोर्ट्स बिचाचे बीच कशें येवप आनी बिचार तुजे टुरिजम डिपार्टमेंटान कितें करप तें सांगता. स्पीकर सर टुरिजम आयज पयशे जाल्यार आख्ख्या संवसारभर म्हणजे इटली जावं स्पेन जावं US जावं हांगा बीच स्पोर्ट्स चड प्रिफर करतात. एडवेंचरस स्पोर्ट्सूय आसतात आणि आमच्या गोंयान आयज गरज आख्ख्या देशभरान आयज बीच स्पोर्ट खंयचोच स्टेट ना आणि आयज आमकां खरें म्हटल्यार गोंयान करपाक करू शकतात आमी. आणि म्हाका दिसता गोंया एक ब्युटिफूल प्लेस खंयच ना. स्पीकर सर बीच स्पोर्ट्स आतां उदाहरण दिता 2 स्पोर्ट्साचे. स्पीकर सर क्रिकेट बीच क्रिकेट आसा म्हणजे US बीच क्रिकेट जाता 7 सायड जाता म्हणजे जर ट्रँग्युलर सिरीज जर आमी हांगासर बिचाचेर केली इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड जाल्यार इंटरनॅशनल प्लेयर्स हांगासर येतले आणि ते पळोवपाक जाय आख्खो संवसारचो लोक हांगासर येतलो. हेतून तुझे टुरिजम वाडटले हे करीत जाल्यार. दुसरे बीच व्हॉलीबॉल आमी हालींच गॅन्झीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वर्ल्ड बीच टुर्नामेंट केलो आणि 60 कंट्री पार्टिसिपेट जाले. स्पेन US जर्मनी सगळे येयले तो विटनस जाल्लो स्वता आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता येयलो थंयसर. सो थंय 60 कंट्री येयले. आमी जर तशें करीत जर आमी लीग सिस्टम जर हांगा करीत जाल्यार आख्ख्या संवसारात एका प्लेयरा फाटल्यान 4-4 5-5 तांचे सपोर्टर येतात जाल्यार आमचो टुरिजम वाडटलो स्पीकर सर. आणि जर तो जर टुरिजम वाडलो जाल्यार म्हाका सांगा आमचो गोंया म्हणटा ते एक ब्रँड जातलो आख्ख्या संवसारभर. स्पीकर सर तेणी म्हणजे आता टुरिजम कशें रिलेट करतले स्पोर्ट्साक. आता जर 5 दीस जर टुर्नामेंट चलता फॉर एक्झाम्पल आता बीच सांगले क्वॉलिफाईंग मॅचेस हांगा कर आणि तुझे रोड शोज आहा पळय ते बंद कर आणि रोड शोज आहा ते तूं खंय कर युरोपाक दवर क्वॉर्टर फायनल सेमीफायनल युरोपाक दवर गोवाचे ब्रँड गोवाचें नांव करपाक. स्पीकर सर हे करता आसतना जर गोंयान जर 5 दीस जर खंयचो टुर्नामेंट चलता इंटरनॅशनल लेवलीचेर 5 तुका आयकपाचें ना करपाचें ना म्हणून तूं डिस्टर्ब करता परत. स्पीकर सर 5 दीस जर खंयचो इंटरनॅशनल जर इव्हेंट जर स्पोर्ट्स जर आमी खंयच्या बिचाचेर करीत जाल्यार तो करता आसतना तेणी 1 वरास पयलीं कॅलेंडर आपलो फिक्स करूंक जाय. कार्निवल शिगमो रापणकाराचे फेस्त केन्ना आसतले कित्याक 5 दिसाचो टुर्नामेंट जाला 6व्या दिसा हे फेस्टिवल तरी टायप करूंक जाय जेणे करून ते इंटरनॅशनल प्लेयर्स हांगासर येतले त्यांचे सपोर्टर्स येतले बरे टुरिस्ट हांगा येतले ते टुर्नामेंटूय एन्जॉय करतले बीचीस एन्जॉय करतले आणि मागीर आमचो कल्चरूय एन्जॉय करतले. हे प्रमाणे म्हाका दिसता आमचो टुरिजम डिपार्टमेंट वयर सरो शकता इन्क्लूड प्रोवायडेड तुमकां सेंटरा कडेन उलोवचें पडटलें. वर्ल्ड फेडरेशन सगळ्या डिसिप्लिनीचे आहा तांकां तेंचे कडेन डिस्कशन करून एक
कॅलेंडर फिक्स करचो पडटा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय म्हाका दिसता हे टुरिझम हेतूंतल्यान स्वयंपूर्ण गोंय जावं शकता आनी म्हाका दिसता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आमचे बरेंतले बरे भुरगे वयर मेरेन पावूंक शकता हे इंटरनॅशनल प्लेयर आसा. ताका लागून मागता माझे म्हणटात ते कर्म आणि धर्म. कर्म म्हटले माझे मांद्रे मतदारसंघात कोस्टल बेल्ट लागता. टुरिझम कसो वाडटलो तो आणि धर्म माझे स्पोर्ट्स हे तुका हांवें एक्सप्लेन केलें. धन्यवाद. श्री Venji Vegas. Specific बच्चा खूप जण आसा. Sir, stand by to support the calling attention raised by our colleague Babjeet. So, sir, now very specific होता because we had the opportunity की कोलवा आणि Varka Pedar beach was the beach that was identified for the World Volleyball Beach Tournament where 60 countries participated. Why Varka Pedar beach? कित्याक तिंगाचे जे sand testing जा sand आहा तो sand approve जाल्लो नाजाल्यार जीत आपल्यागे कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हरपाक तो तयारी आसलो पूण तेगे ते sand approve जाल ना. That means आतां आमी जाणाय for World Volleyball beach करपाक Varkinchi beach is suitable. That means we are competing to the world standards where Varka beach is concerned. Now, what the government should be doing to make sure that the Varka beach, with the opportunity that the world beach volleyball येतमून आमी Varka वचपाचे roads आहाय ते तारींग कोण काडले, beautification lights केल्यो, 2 bridges केल्यो धाकट्यो वचपाक to make felicitate all those कित्याक नांव दवरूं जाय. Finally, we have to keep the name of Goa when it comes to this kind of tournaments, international tournaments. So we did our best to keep Goa's name on top. And when we kept Goa's name on top, Varka Peda's name was on the international charts. And Varka went all over 60 countries. इतले आमदार जाऊन गेले. But we got this opportunity. देवागे एक बेसा व्हायचे. Yes. सरकारान माती केलना रे ती देवागे माती रेव हाती ते सरकारान केलना ती मात पास जाल्या. पॉझिटिव्ह उलयता. आय एम स्टँडिंग टू सपोर्ट यू. हेच प्रॉब्लेम गेले ते तू संकल्प सपोर्ट करपा लागला संकल्प बोर्ड मता तुम सपोर्ट जाय कॉलिंग अटेंशन नाक रे. Yes. So I am standing to support you. I have identified few things. There is an opportunity. There is an opportunity because now Varka is highlighted. The Peda beach is highlighted among international standards that sand is there. So that means our name is there. We can get an opportunity to organize the world beach volleyball again whenever we can apply for it. For that we will need funds. It happens every year. And every year जरी आमचे standard वचपा जाय जाल्यार now we will have to build up some infrastructure. All these games which we have done in Kolwa आमी national games football beach football केल्ले. थिंगाय आमी जो infrastructure जो तयार केल्लो for national beach football तोय सगळो temporary structure. Everything was temporary. Toilet temporary, carpet ये ते सगळे चकाचक temporary केले आणि मागीर गेम काबार झाली ते स्टॉकले घेऊन गेले. So we need to have permanent structure. Where Kolwa is concerned, I know we are going to get upgradation for Kolwa. Where this Varka Pedar beach is concerned, Kavilosim beach आमगेली बरी हा तेजे रेव बरी हा. So these places need to have permanent structure to uplift. Yes. For example, toilets आसपा जाय थिंगा, showers आसपा जाय, nice big welcome. I love Kavilosim, I love Tenaulim, I love Varka म्हूण हे भाशेन अपग्रेड करपा तुवें Attention moved by Speaker sir, पहिलो म्हणजे जो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बीच टुरिझम म्हणटा आनी बीचाचेर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करपाचो म्हणटा. आतां स्पेसिफिकली हांगा थोडेच बीच जे आसा मोर्जी, मारांबोल, कालांगूट आनी कोलवा हे स्पेसिफिकली दिल्ले आसा. आतां अशे बीच आमचे प्रत्येक कडेन आसा. आतां आमच्या मतदारसंघानूय बीच आसा स्पीकर सर, पण ते मेन्शन करूना. सो हो एक्सप्लोर करपाची खूब गरज आसा. दुसरे स्पीकर सर, आमी पळयता की हे डेव्हलपमेंट करपाक लागून जसो जीत बाबान सांगलें की अजून पर्यंत त्या पद्दतीन जो हातभार लावपाक जाय तो करूंक ना. इव्हेंट जाता पण इव्हेंट जावन फुडें कितें जाता तेजेर कांयच ना. सो स्पीकर सर, म्हाका तरी दिसता तुमी पळयता आसतले स्पोर्ट मिनिस्टरान आयकून घेवचें की खेलो इंडियाच्या अंतर्गत बीच कबड्डी, बीच सॉकर, बीच व्हॉलीबॉल आनी ओपन वॉटर स्विमींग असे कॉन्सेप्ट आसा. आनी हे कॉन्सेप्ट जे आसा ते गोंयांनी हाडपाची गरज आसा. आतां बेजीक कसो आसा, बेजीक समज आमकां हांगा डेव्हलपमेंट करतले नाल्यार हेका गोवा बीच स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी डेव्हलप करची पडटली, जे करून
टुरिजमाक लागून जावं लोकल जितले आसा जे इन एंड अराउंड स्पोर्टिंग म्हणल्यार बिचाचेर खेळटा आतां आमचे थंयचे पासून कितलेशे भुरगे बीच फुटबॉल खेळटा बीच व्हॉलीबॉल खेळटा जावं ओपन स्विमींग करता सो हेंका लागून ट्रेनींग प्रोसिजर आनी कसो हो स्पोर्ट्स डेव्हलप करतले जशें वेनजी बाबान सांगलें की टेम्पररी एक्टिविटी टेम्पररी आमी एक टुर्नामेंट दवरला आनी मागीर कांयच ना अशें जावपाक जायना सो हेका लागून म्हाका तरी दिसता की असो एक ऑथॉरिटी एस्टॅब्लिश करपाची गरज आसा जितून हे डेव्हलपमेंट करपाक लागून ट्रेनींग प्रोग्राम अलॉंग विथ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलॉंग विथ द टुरिजम डिपार्टमेंट हे आमी डेव्हलप करपाक शकतले आनी ते करूनच म्हाका दिसता हो जो बीच स्पोर्ट्स जो आसा हो डेव्हलप जातलो थँक्यू. My constituency, Shivali constituency, is one such constituency where we have the benefit of a beautiful sea as well as Shapara river. So you can explore both the possibilities. Amche kayaking, even kayaking competitions for locals. First of all, start with that and see how it gathers the crowd and make it at a national level. This kayaking competition in my river, and besides this, that as said by Jit, please develop so that we get more quality tourists. Yes. Thank you. Sri Vijay Sardesai. Rise to support the calling attention moved by Jit. Rohanan ji reply दिल्या ही बरी powerful दिल्या सारखी. You have made given an example of Tarifa, which is in Cadiz, known for wind sport. Basically, location tasha ki it is known for wind sport. But as Benzi says, you need the infrastructure. Ekda zaun one-off event zaun te जावचेना. Speaker sir, our coastline is 105 kilometers, has more than 35 recognized beaches, attracts 7 million tourists. But unlike places where there is beach sports, we only 2% come here for beach sport. Not 10 to 15%, which is average required. So, we are not anywhere in the reckoning. Now, we are spending a lot of money on tourism promotion, but handful of events cannot make us a sports game. So, therefore, I think you have got to look at it in a different way. But you will have to not make it one-off event. Now, Delilah Lobo said that her place and has got that the river also as well as the sea. But it is not a beach identified for promotion. So you are in the government, but you are not being recognized at all. Netaji, you are surely itself is not anywhere in the picture. So Speaker sir, हे मातशे हांचे तुमचे घुसपाला गणित. ते तुम्ही बरे पळया. एकूच हांव मागताले इतलें की जेन्ना असली कॉलिंग एटेन्शनाक येतात तेन्ना नॅचरली आमी सगळे कोण तरी घुवडावन ते आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें हाड म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचूय ना आनी कांय ना बट एक क्लियर आहा की बीच स्पोर्ट्स जर फुडें व्हरतलो जाल्यार यू कॅनॉट हॅव ब्युरोक्रेटीक ऑब्स्टेकल्स फायनान्शियल बर्डन्स यू हॅव टू हॅव अ क्लियर वे and you cannot damage environment because there is this last time where you held you all flattened out the sand dunes म्हणून थंय आवाज जाल्लो आहा so this is the whole story. Yes. Sri Ruza Fernandez. कॉलिंग एटेन्शन आमच्या जीत हारून घालून बरे हाडलेले आहा तेजेर उलोवपाचें सापोर्ट करपाक टुरिजम जे जावन आसा गोंयान आमचें टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावन आसा आनीक टुरिजम वाडोवपाची चड गरज आसा तुमकां बीच ना न्ही ना सांगता तुका कितें आसता हें इम्पॉर्टंट ठीक आसा सर हें इम्पॉर्टंट तुका हें इम्पॉर्टंट टुरिजमाचेर व्हॉलीबॉल प्लेयर टुरिजमाचेर येता हांव ठीक आसा कित्याक टुरिजमाचेर आमचे सगळे डिपेंड आहा शॉपां भाजयेकार नुस्तेकार सगळे आनी हे पळय जितन आमच्या ऑनरेबल MLA हाडला बऱ्यांतले बरें हे आमचे कॉलिंग एटेन्शन जावं व्हॉलीबॉल जावपाची गरज आहा कित्याक भायले टिमी हाडून 7 सायड 9 सायड तर केल्यो जाल्यार टुरिजम आनी वाडटले आनी कितें आसता स्पीकर सर थोड्या कंट्रीनी थोड्या गांवांनी बिची आसना ते बिची आसना ते लोक कितें करता 100-200 ट्राक रेंव हाडटा सिटीनी जे ओपन प्लेस आहा थिंगासर रेंव हाडटा आनी त्या ट्राकांक तेंचे सकल आसता व्हडले ते रेंव साफ करता आनी 200-300 सुमार ट्रक हाडून ते एक बीच क्रिएट करता फकत एका दिसाक आनी टेम्पररी ताका स्टँड घालता आनी भायले टिमी हाडटा शोवपाक आनी मागीर एका रातयानूच ते ट्राक कितें करता ती रेंव सक करता आनी व्हरून आहा तिका पती धरता आनी एक रेंवेचो पासून कुडकोत गवरना आनी रेंव घालच्या पयलीं ते गटराचे बुराक बंद करता
आनी हे व्हडलें काम आमी तर गोंयांत केलें खूब इम्पॉर्टंट जाग्यांचेर कितें आसूं कसलें हेका जाल्यार आमचे ऑनरेबल आमचो मिनिस्टर आमचो गो टुरिजम सगळ्याक लायक आनी हांव जाणा तो 100% असलें करतलो आनी चडांत चड गरजेचें हें करपाक श्री दिगंबर कामत. I rise to speak on the calling attention moved by my colleague Sri Tarolkar. ते ताणें attention हाडपा फाटल्यान ताजो intention एकदम बरें आहा. To develop Goa or to bring Goa in the field of sports beach destination एकदम बरी कंसेप्ट. खंयचे विचार करचे खंयची रेंव बरी ना खंयची रेंव बरी आसा हो सेपरेट क्वेश्चन. पूण ताजो जो कन्सेप्ट आहा की तो म्हणटा की गोवा स्टेट एज ए स्टेट गोवा शूड बी प्रमोटेड आणि आज सगळ्या स्पोर्ट्स बीच डेस्टिनेशनां मोठ्या मोठ्या राष्ट्रांनी आज मोठ्या प्रमाणाचेर जातात डेव्हलप जातात मोठे मोठे टुर्नामेंट वर्ल्डाचे जातात आणि म्हाका दिसता ताजें हें आसा कॉलिंग एटेंशन एकदम बरें आसा. टुरिजम मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणजे दोगांनी ताजेर सिरियसली घेवन ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडून तें गोवा फॉल्स इन दॅट लायन अशें पळोवचें. येस श्री एलेक्स लॉरेन्स. नोटिफाय करून जो तरी एक प्लेस आयडेंटिफाय करूंक जाता बऱ्या पडटली कित्याक समटायम्स पीपल कंप्लेन सँडीन उडयलो आनी कितें उडयलो म्हणून मदें एक इश्यू जाता. सो ते हें करपाक एक आयडेंटिफाय करून 2 स्पॉट्स वन इन नॉर्थ गोवा वन इन साउथ गोवा केले जाल्यार बरें पडटा. सो आय रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट आयडेंटिफाय स्पॉट वेर यू कॅन हॅव दीस टायप ऑफ दाखलोसो एक प्रिमा फासी एक स्टेट दाखलो करपा जाता दाखलोसो मागीर दुसरो करपा जाता. मायकल लोबो. Sir, I would like to add just 2 points. Ministeran reply dila Morji, Arambol, Kalangut and Kolwa. Has the minister done any study? म्हणजे तेणे अशी म्हणजे एजन्सी घातल्या आणि स्टडी केल्या की where you can do beach volleyball आणि beach football. आता कोलवा एक जाता म्हणून त्याची ती sand testing and pass झाल्या. Whether any other beach has got the criteria म्हणजे sand जी आमची ती criteria हा आणि whether you have also taken NOC from Goa Coastal Zone Management Authority, GCZMA, a blanket NOC where you can do this activity on this particular beach. Then you can put it up on your event calendar. म्हणजे हिंगासोर असो इव्हेंट करूंक जाता बीच व्हॉलीबॉल बीच फुटबॉल कबड्डी असो आता नॅशनल इव्हेंट जाता इंटरनॅशनल इव्हेंट जर आमी हाडूंक सोदता जाल्यार हे सगळे आमचे कडेन रेडी आसचे पडटले. ते येतले आनी बीच आयडेंटिफाय करतले GCZMA म्हणटले हिंगासोर करूंक जायना ते येतले म्हणटले हिंगासोर सँड बरी आहा पूण थिंगासोर म्हणटले हे सारकें ना सँड दिवन आहा अशें जावंक जायना. आमी आयडेंटिफाय पयलीं करपाची गरज आहा which are the beaches which are suitable in the state of Goa where you can do this type of sports activities. And हे खऱ्यांनीच internationally Goa can be the only state in India which is going to be hosting international sports event. Thank you, Speaker. Yes. just add because जे बाब जितान मांडला सगळ्यांनी सपोर्ट केला बट माय एडवाइस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर इज दॅट आय बिलीव वी नीड टू रिकॅलिब्रेट आवर टुरिझम मॉडेल एज वेल. वी नीड टू रिकॅलिब्रेट इट. आणि खास करून द बीचेस टुडे यू आस्क्ड फॉर द कॅरिंग कॅपॅसिटी टू चेक द कॅरिंग कॅपॅसिटी. यू पुट एन एजन्सी. दिस high footfall, high noise, high impact activities in fragile zones will only accelerate environmental degradation. I agree with what Bob Michael has said. With CZMP, other agencies, the path forward is not only more beach sports. It has to be in sensitive areas, but sustainable, balanced tourism that protects Goa's natural assets while also delivering economic benefits to the people. So you have to possibly take a balanced view with the current way your department itself has called for the carrying capacity. So exactly it has to be scientific because we are heading otherwise to an environmental degradation of the beaches. श्री वीरेश बोरकर. अरे आन्सर झालं अरे 1 मिनिटात म्हणजे रिप्लाय स्पीकर सर बाबजी तारळकरांचे कॉलिंग अटेन्शन हाडला इज बेसिकली आस्किंग फॉर बीच स्पोर्ट्स टुरिस्ट डेस्टिनेशन गोंय जावचें म्हणून. आनी एक आयकूंक बरें दिसता वेदर द होल हावस वेदर द रुलींग ऑफ द ऑपोजिशन इज टोटली इन वन मोड की गोंयचें टुरिजम बरें जातलें जाल्यार स्पोर्ट्स हॅज अ रोल टू प्ले अँड बीच स्पोर्ट्स ऑल्सो हॅज अ रोल टू प्ले. स्पीकर सर 2022 हो सरकार येतकर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत
आम्ही सदांच सन सँड अँड सीत उलयताले. वी अंडरस्टूड द पोस्ट कोविड इफेक्ट्स अँड वी सेड लेट अस एक्सप्लोर मोर. ताच्या खातीर फर्स्ट टाइम पूर्ण देशान फर्स्ट टाइम रिजनरेटिव्ह टुरिझम गोंयांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा. वीच टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी, वीच टॉक्स अबाउट द 4 पिलर्स ऑफ सोसायटी, इकॉनॉमी, एनवायरमेंट अँड कल्चर. आणि ताज्या भोंवतणी टुरिझम इन्क्लुझिव्ह जावचें म्हणून आमी स्पीकर सर सन सँड सीचेर सॉफ्टवेअर, स्पिरिच्युअलिटी आणि स्पोर्ट्स आणि 3 एस वाडयले. हातून स्पीकर सर हांवें म्हज्या रिप्लायन जे सांगलां आयर्नमॅन 70.3 RFC, वर्ल्ड टेबल टेनिस, बीच व्हॉलीबॉल वर्ल्ड टूर, हे जे सगळे घेतले इव्हेंट्स हे बीन अ स्टार्ट टू द होल थॉट फॉर अस ऑल्सो. इट्स लर्निंग अँड अंडरस्टँडिंग हाऊ इट इज मोर. एक कॉलिंग अटेन्शन आयलें की सी इरोजन जाता म्हणून तुमचे डिमांडा वेळा तुम्ही घेतले आणि ताज्या खातीर एक वाटी तुम्ही बीच कॅपॅसिटी वापरता विचारतात, बाकीचे कशे जाय ते तुम्ही प्रश्न विचारले. वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर. बीच व्हॉलीबॉल प्रो आम्ही वार्का केले. द होल world beach volleyball people came, they decided Varka was the destination they wanted. It is not only about the beach, it is the surrounding areas also, accommodation, restaurants, logistics, खूपशे गजाली येता. तातूंतल्यान आमच्या गोंयच्या लोकांक वॉटर स्पोर्ट्स आमचे गोंयचे भाव, शेक गोंयचे भाव, टॅक्सीवाले गोंयचे भाव, सगळ्यांक तातूंत व्यवसायान तांकां प्रॉफिट जाता प्लस हॉटेलां मेळटा. ताच्या खातीर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट वी नीड टू मूव इट रायटली. जीत आरोलकर बाब आमचो नॅशनल व्हॉलीबॉल प्लेयर, having played for Usofonia games, and ताजे आज मांद्रे मतदारसंघातले मेजर बीच एरियाज have been actually booming in a much better manner with quality tourists coming there. आम्ही स्पीकर सर ताणे एक युनिक आयडिया हाडली रामपोणकाराचे फेस्ट. मुख्यमंत्र्याकडे उलयलो and we promoted it. It was an actual lovely evening where lot of international people came. तांकां आमचे गोंयचे खाण, कलिनरी, नुस्तें कशें आसता, कशें फ्राय करता, सगळे खावपाचें आस्पाव मेळ्ळो. ताणे रामपोण ओडपाचें दाखयलें. ताका ती भितरल्यान आवड आसा कितें तरी आमच्या लोकांक करचें आनी टुरिझम डेस्टिनेशनाच्या मॅपार मोरजी, मांद्रे खंय तरी बरें आसचें म्हणून. मुख्यमंत्र्याक घेवन वी आर फुल्ली सपोर्टिंग हिज आयडियाज. बाकीच्या आमदारांनी जे जे विशय मांडले स्पीकर सर, कर्म आणि धर्म म्हणले जितान, पूण ताजेर वचना आयच्या दिसाक. पूण स्पीकर सर बीच स्टडी ऑलरेडी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इज बीन डुईंग. बीच कॅपेसिटी आमी ऑलरेडी एजन्सी घाल्ली आसा. डिमार्केशन ऑफ स्विमिंग एरियाज झोन्स आम्ही ऑलरेडी मार्क केल्ले आसा. फॉर फॅमिली वेगळी, लेडीज वेगळी आणि भुरग्यांक वेगळी म्हणून ती कॅटेगरी केल्ली आसा. सो वी आर कंटिन्युअसली वर्किंग टू एन्श्युअर स्मूथनेस ऑन द बीच स्पीकर सर. जे कितें आमकां करपाक जाय टू बूस्ट द इव्हेंट्स हांव मानता. फॉर एक्झाम्पल आयर्नमॅन आमी बेगीन स्टडी केल्ली आयर्नमॅनाचो इम्पॅक्ट कितें काय म्हणून. आय विल जस्ट रीड आउट द इम्पॅक्ट ऑफ 2024. International participants, speaker sir, took 998 room nights. Estimated impact was 4.19 crores in terms of revenue. Domestic participants and supporters on speaker sir, estimated rooms were 10,878. Estimated impact for the revenues were 25 crores. So, two म्हणता ते सारखे आसा. The sports tourism, if we put it in the right manner, can give us the things. We will sit with our MLAs, especially the coastal MLAs who have been talking about this. सगळे ideas घेऊन कितें बरें आसा ते, पूण sports tourism and on the beaches, keeping in mind the sustainability aspect, we will ensure that sports ministry ज्या मुख्यमंत्र्याकडे आसा, मुख्यमंत्र्याक बरे उलोवन जे कितें जाय ते yearly calendar तयार करून we will put it across so that global beach sports tourism destination गोंया आसा and it is flagged throughout the world. हे आमी तयार करपाक जाता इतले बेगीन प्रयत्न आसतलो.